सर फायनली अलायन्साच्या आता मेरेन कितें डिस्कशन सी फाल्यां आज आमी 17 एज ऑन टुडे वी हॅव फायल्ड 17 नॉमिनेशन दे हॅव बीन फायल्ड आनी बॅलन्स जे आसा ते फाल्यां वी वील फायल ऑल द बॅलन्स नॉमिनेशन आनी आफ्टर दॅट अबाउट 3 o'clock वील हॅव अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स. सध्या आरजी कडेन सध्या तुमचे अलायन्स आसा काय? आय थिंक ताजेर फाल्यां पळयात तुमी फाल्यां द बॅलन्स सगळे नॉमिनेशन जातकीर वी वील हॅव अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स. जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स बिटवीन हूम? फाल्यां पळया मरे, फाल्यां कळटलें तुका. फाल्यां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लास्ट डे नॉमिनेशन म्हणटा सो अलायन्साचे कशी आज मेरेन आमी 17 नॉमिनेशन फायल जाल्या आनी बॅलन्स सगळे उरल्या आनी स्क्रुटनी करून टुमॉरो एवरीबडी इज फायलिंग द बॅलन्स नॉमिनेशन आणि वन्स दोज नॉमिनेशन्स आर फायल्ड देन वील हॅव अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स. ओके सर आरजीन आपली लिस्ट हे केल्या न्हू, कितें तें आरजीन म्हणटात आपली लिस्ट सगळ्या घातली न्हू, फ्रेजर म्हाका उलोवपाचें ना. पूण तेच्या वांगडा तुमी आसतले फाल्यां आरजी ते आसतली फाल्यां पळया मरे, फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्सान तुजे कितले कितें प्रश्न सो यू हॅव नॉट डिक्लेअर द सीट इन द आरजीच्या ह्याच्यात काय ना तुमचे? ना आमी कितें सांगता तुका की 17 नॉमिनेशन आमचे आमी 22 सिटां डिक्लेअर केल्ली तातूंतले 17 हे फायल्ड द नॉमिनेशन्स आनी बॅलन्स 22 प्लस वॉट एवर दो सीट्स आर देर फायटिंग ताजे सगळे फाल्यां नॉमिनेशन फायल जातली एंड आफ्टर दॅट वी वील हॅव अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स मे बी एट अबाउट 3 PM. But today your senior leader has given the statement saying that there is no alliance between the RG. ताजेर फाल्यां उलोवया मरे, फाल्यां उलोवया ना मग असं अलायन्स काय ना फाल्यां उलोवया ताजेर जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स तुजे कितें प्रश्न आहा ते सगळे. ओके तुम्ही सांगले की जॉईंट प्रेस ब्रिफिंग आसतली करून तर तुमच्या आणि जर आरजीचे अलायन्स जर आसा आणि दोघांचे सीट एकाच जागेचेर कितें आहा जर तुम्ही विड्रॉ करतले ते विड्रॉ करतले कितें आसा सेन्सेशन कित्याक तुमी करता सद्या गोंयांत म्हाका दिसता ज्या प्रमाणे आज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आमकां दिसता. पयर राती आमी पळयलें की आरपोरा उजो लागलो, आज आमी पळयलें की पणजेच्या शारान सेरेंडिपिटीच्या हातून उजो लागता. सो द स्टेट इज बर्निंग आनी आय थिंक द पीपल ऑफ गोवा आर रियली वरीड आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या इलेक्शनान हे गोंयची जनता ह्या भारतीय जनता पार्टी ताजो जागो दाखयतली. ना मग तेकाच लागून तुम्ही एकठांय येयल्ले न्हू सो आता तुम्ही एकठांय आसा काय ना ते इतलोच प्रश्न आसा. जालें मरे फाल्यांचे एक रात फाल्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सगळे प्रश्न तुजे आन्सर करता.